लागला गेल्या 2 वर्सांच्यान. हे व्हडलो स्कॅम हा. आमचे जे मेंटर आमदार हांच्यांनी पयलीं आवाज काडिल्लो LED बल्बांचेर. आज जर तुमी पळयशात खुबशे कडेन जे आमी बल्ब हाडूंक वतात, बल्ब ऑलरेडी डिस्ट्रिब्यूट जाल्ले आमच्या नांवाचेर. जेन्ना हांव स्वता एक मनीस बल्ब कलेक्ट करपाक वता म्हाजो, थंय ऑलरेडी हांव की तुजो बल्ब व्हेलो कोणें? भारतीय जनता पार्टी वर्करांनी काय खंय व्हरून विकलो पयशे करपाक? हाजेरूय ताका खबर ना. हाजेर विजिलन्स एन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आनी हें आमी स्वता चीफ इंजिनियराक आज सांगिल्लें आसा. ताणें आतां ताबडतोब सगळ्या इंजिनियरां कडेन आतांच उलयता म्हणून सांगलां हाजे बद्दल. आनी सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हणजे ही ज्योतिर्मय स्कीम जी आहा ही पावर डिपार्टमेंटाची. हे बीजेपीचे आमदार जे बीजेपीच्या हातून पार्टीच्या बॅगांनी बल्ब घालून विकपाक लागले. हे LED बल्ब हाजेर विजिलन्स चवकशी जावंक जाय, कारण बल्बां ना जावपाक लागल्यात. डिपार्टमेंटान जेन्ना एक सादो नागरीक वता बल्ब हाडपाक वता तेन्ना ताजें बल्ब दिल्लें अलॉट जाला म्हणून सांगिल्लें आहा ताका. थंय बल्ब गेले खंय? खंयच्या हॉटेलांनी काय कोणाच्या घरा काय बीजेपीच्या कार्यकर्त्याच्या घरा काय विकून खाले? कित्याक हे सदां खंयच सोडिनात पयशे करपाक. हे जर आतां एक चवथ जावन समजा एक 15 दिसांनी फुडल्या 15-20 दिसांनी जर जाग्यार पडना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां रस्त्यार येवन हांगा कितें करूंक जाय पळय खंयच्या स्टायलीन तें आमी करतले हांगा पावर डिपार्टमेंटान. मागीर आमकां सरकारान हांगा दोश दिवचो न्ही हांगा कितें बरें वायट जालें जाल्यार. हें आमी स्पश्टपणान सांगतात.